गेले त्या दिसांनी थोडो करून आमी मिसाचे थोडे करून मिसाचे विविध भाग नियाळूंक प्रयत्न केले आनी हे सडीत गुंडायेन समजाल्ल्यान आमी कशें उर्बेन मिसान भाग घेवं येता म्हणून समजूंक प्रयत्न केलो. देखून कालच्या दिसा आमी क्रिस्त प्रसादाच्या विधींत त्या भागांत 3 संगती आसात म्हणले आनी 2 संगती आमी तुमकां विवरसून सांगल्यो. आमच्या बापाचे आनी ताका मेळयिल्ले मागणे, ताच्या उपरांत उणो मोडची रीत आनी क्रिस्त प्रसादाच्या रितीक आमी येवंक ना. देखून आज सडीत विवर सांगूंक वेळ ना, पूण गरजेची थोडी सुचना दिवंक आनी ही आमी पाळोवंकूच आसची. देखून दये करून तुमचें गमन दिया. पयलें जावन मिसा वेळार कुमगार आमी घेता आसतना आमच्या मदें आदीं तावन पाळना इल्ली साल आसा जी आज काल आमकां इल्लेशे विसरची जाल्या. आमी इल्ले विसर पडल्या वाका कुमगाराचो उपवास दवरचो. कुमगाराचो उपवास दवरचो. इगज मतेन सगळी रातभर ह्या 12 वरां आसलीं, ताच्या उपरांत 6 वरां जालीं, ताच्या उपरांत 3 वरां जालीं. आतां आमकां पवित्र सभा सांगता 1 वराचो तरी उपवास आसूंक जाय. 1 वराचो तरी उपवास आसूंक जाय. देखून ह्या उपवासा विशीं जायते तर्क चलते आसा. थोड्यांक ते पडून तोसूंक ना. आमकांय पाद्र्या पांकी तें लागू जाता. कित्याक थोड्या फावटी आतां तुमचे तर्फेनी म्हणून येता आमचे तर्फेन कॅर घेवंक आमी जाय, कित्याक आमी मीस संभ्रमचे आसा. थोड्या फावटी फादर येया, एक च्या पियेया फादर. आतां कितें उपवासांत लागू जाता जायना. एदी च्या घेवनची ना, ती उपवासाच्या विरोध जाता. सक्कट जेवण खाण कापीच्या कितेंय उदक एक सोडणो. देखून आमी जावन पाळूंक जाय आनी आमच्या भुरग्यांक हें शिकोवंक जाय. कित्याक आयच्या भुरग्यांक तरणाट्याक हें खबरच ना. दाखलो दिता हांव. एका पयशिल्ल्या गांवांत एक चेडूं तरणाटें, कांय 18-20 वर्सांचें चेडूं, सकाळीं मिसाक येता आसतना दिसपट्टे ते मिसाक येतालें. क्रिस्ताची कूड म्हूण घेता आसतना ताच्या तोंडांत हांव कित्याक तोंड उक्तें करता हांव आमी थोडो वास येता. पूण तो वास कित्याक म्हूण हांव जाणा. कित्याक सकाळीं ताणें दुसरें कांय खावंक ना. सगळी रात तें उपवास करता. सगळी रात म्हळ्यार समजलें आमी थोडे आमी चिंतूंक पुरो रातींच्या जेवणा उपरांत आमी कांय घेना म्हणून. ना, ताचो उपवास दुसऱ्याच न्हू म्हूण असो कांयच घेनासतना, उदकय घेनासतना. ते तरणाटे देखून साथ दिता ताका. पूण जाल्यारय आमकां उगडास करून दिवचे आमी कांय उपवासाचो कायदो बांदता. उपवास आतां उपवास करता आसतना कोणे तो पाळूंक आसा. दये करून मोतीक वरा. जर तर तुमकां पिडेची कसलीय लक्षणां आसात, तुमी वखद घेतात, गुळयो घेतात, त्या वेळार व्हडली पवित्र सभा रियायत दिता. जाल्यारय जाता तितलो आमी प्रयत्न करचो. पूण तुमकां एसिडिटी आसा आनी कितें जाता, ताचें रियाक्शन जाता, समजालें. त्या भायर याजक जायते फावटी ह्या मणयारी तुमच्या घरांनी पिडेस्तांक कुमगार हाडून येतात. त्या वेळार घरांनी आमी कुमगार घेता आसतना थंय उपवास लागू जाता. पूण पवित्र सभेची विधी ह्या रिच्युअल आमी म्हणटा जी मिसा भायर, येवकरिस्ता भायर पवित्र संस्काराचें आराधन, ह्या देवस्तुती तांतू आमकां तिळसिल्लें आसा. कांय ना तरी 15 मिनटांक तरी आमी उपवास सांबाळचो. देखून दहेकन मोतीक व्हरचें. ताचे उपरांत मिसाचो संपूर्ण फळ जोडच्या खातीर त्याच मिसा वेळार कुमगार घेवचो गरजेचो. पातकां आनी कुमसां जायनातले नीब दिवन कुमगार सुकोवचो न्हय. जायतीं जाणां थोड्या फावटी आमकां पळोवंक मेळटा हांव कुमसार जावना. आनी आजकाल जायते शिकोणदारी तशेंच म्हणटात कुमसार जाल्या शिवाय कुमगार घेनाकात. ना, तांणी शिकोवची सूख समजणी. पवित्र सभा आमकां मागता, इसारता, केदळ आमी येवकरिस्तांत भाग घेता. त्या हर एका येवकरिस्तांत आमी कुमगार घेवचो. नांतर त्या येवकारीचो संपूर्ण फळ जोडल्या बरी जायना. घेवंकूच आसा. देखून ल्हान पातकां आसात वय समजालीं. कित्याक मिसाचें बलिदानी आमचें पातक बक्षिता.
देखून पवित्र सभेच्या सुरवेर सुमार एक 5 शतमानांक कुमसाराचो साक्रोमेंत उक्तो नातुल्लो, कित्याक मीसच आमच्या पथकां बक्षिता. उपरांत आमी सुरू केले ल्हान ल्हान पथकां, आतां आमी पथकां म्हणटा. पूण एक म्हयन्याक एक बुटी तरी ह्या केदळा केदळ अवकाश मेळटा आमी कुमसार जावचें बरें, कित्याक आमची आत्मीक कितें वाडावळ आमकां गॅरंटी जाता. तशें म्हणटा आसतना महापाताक एक सवाल, महापाताक आसून कुमगार घेवयेत गे. महापाताक आतां सोवरांचे मीस तुमी चिंतून आयल्यात आज हांव कुमसार जाता आनी उपरांत कुमगार घेता म्हणून. पूण हांगा पावतना ट्रॅफिक जामाक लागून 32 हांगा पावल्यात. आतां पाद्र्याक कोणी मेळना कुमसार जावं, कितें करचें, कुमगार घेवन सोगी नाका. कितें म्हणटात, पवित्र सभा आमकां शिकयता महापाताक आसल्यारी पूण मीस जाल्लेंच ह्या कुमगार जाल्लोच आमी वचून कुमसार जायचे. म्हळ्यार पवित्र सभा तितली उदार, एका आवय सारकें आमच्या आत्म्याचें पोशण करूंक पळयत. देखून समजल्यात न्ही. देखून हरियका येवकारिस्तांत आमी भाग घेता आसतना, हरियका म्हळ्यार केदळा केदळ आमी येवकारिस्ताक आयल्या, त्या येवकारिस्तांत आमी कुमगार घेवंक आसा. आतां थोडीं जाणां चडीत मिसांनी भाग घेतात, चडीत भक्तीपणाक लागून 2-3 मिसां ताचो विवर आमकां निपटी दिता. आज वेळ पावना आमकां. ताचे उपरांत मिसार आमी कुमगार घेवंक येता आसतना नमस्कार करता, तेंय आमकां पवित्र सभेन शिकयल्लें सांगल्लें आसा, विचारल्या. आमी पयलो नमस्कार करून उपरांत कुमगार घेवंक जाय. भायल्या गांवांनी दिंबी घालतात. आतां थोडे फावटी कितें जाता, आमी हांगा पाद्र्या ह्या कोण ब्रदर जावं पुरो क्रिस्ताची कूड म्हूण आमी रावल्या, त्या वेळार नमस्कार करूंक गेल्यार आमकां गेले एक 15 सेकंदांचो वेळ गेलो. नमस्कार मुखलो मनीस आसतना ताच्या फाटल्यानी नमस्कार करचें. त्या घडये नमस्कार करून तुमी कुमगार घेवंक मुखार आयल्यात. ताचे उपरांत कुमगार घेतल्या उपरांत थोड्यांची ही रीत आसा, कुमगार घेतलो आमेन म्हळें कुमगार घेतलो, ताचे उपरांत तूं हांगा देगेक वचून परत्या नमस्कार केले. कोणाक नमस्कार केलो? देगेक वचून कोणाक नमस्कार केलो? जायतीं करतात. पूण ही रीत थोड्यो संगती आमी ल्हानपणांत तावन करना आयिल्ल्या, आतां एकच फावटी मोढा म्हणून सांगूंक जायना, सवय जाल्या, सवयेच्या बळान करता. पूण कोणाक खंय कितें काय म्हूण आमकां खबर ना. त्या घडये आमच्या काळजांत आयिल्लो जेजू व्हरतो. देखून ताकाच आमी घेतला आसतना देगेन वचून कोणाक परते नमस्कार करचे. पूण सवय जाल्या अशें करून हरियपटी आमी तकली बगायता जावं. हातार कुमगार घेवच्यांनी दयेकरणी मुती करचें. हातार कुमगार घेवच्यांनी आमकां सान सिरील, जेरुजालेम असो सान सिरील म्हणलो बरीच शिकोवन दिता. कुर्साच्या रुपार दावो हात घेवन उजवो हात ताच्या पोंदा दवरचो. कुर्साच्या रुपार उजवो हात पोंदा. देखून आमी हाताच्या या असल्या रुपार कुमगार घेतल्या उपरांत आमी देगेन आमच्या उजव्या हातान कुमगार काण जिबेक व्हरचो. आनी एक सांतियोदोर म्हणलो सांगता, तांतूं जेजूक जसो त्या कालवारीच्या कुर्सार काडलो त्याच प्रमाणे आतांय आमच्या हाताच्या कुर्साचेर येता आनी आमी ताका व्हड संतोशान उद्गारून म्हणटा आमेन. देखून आमी दिवचो जवाब आसा आनी त्याच जेजूक आनी वचचो जेजू तोच जेजू. देखून आमी उद्गार दिवचो. आतां आनी एक थोड्यो गरजेचे विशय. कुमगार दिल्लोच हातान घालोच आत असो मुर्डी नाकात. हांगाच जाल्लें घडीत सांगता. कुमगार दिलो आमेन म्हळें आत असो केलो, तो कुमगार नाजूक आसा, हांगा पिठो जाल्लो कशें काण गेलो. ताचे उपरांत देगेन वता आसतना हात पापडून गेले, ती दुळू न्हय. देखून उघडला
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. जेजू ख्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, एक कुटाम जावन आमी सोमेस्त ह्या सोमयाच्या जेवणाच्या मेजा बावारी मागणें करूंक, देवाचें उतर आयकूंक आनी आमच्या जिवितांत भावार्थ बरवोसो मोग वाडोवंक आदार जावचे खातीर कृपा मागोवंक सांगाता जमल्या. आनी ह्या देवस्तुतेचो विशय आमी जाणाव. कश्टांती आमी संतोष पावोंक जाय, ह्या संतोष पावता ह्या विशयंत आयची वाचपां आमकां गरजेचो संदेश दितात. देव आमच्या लागीं उलोवन कश्टांत ह्या कश्ट आमच्या जिवितांत आयिल्ल्या वेळार आमी कशें संतोष पावोन देवाक महिमा हाडी जाय म्हणून आमकां शिकयतात. हे देवाचें उतर आमचें कर्ण घेवंक, त्या प्रकार जियोंक आनी कुटुंबाक समर्पण दिल्ल्या ह्या विशेष वर्सांत आमच्या कुटुंबांनी असले कश्ट देवाक समर्पण संतोष पावोन बरेंपण जोडूंक गरज आसली कृपा ह्या मिसा वेळार आमी मागया. हे मिसाचें बलिदान नितळ काळजान आमी भेटोवंक जाय म्हणून देव आशेता. तर एक घडी बोर मौन रावया. आमची पातकां वळखून घेवन पातकांचें बोगसाणें मागया. सांगात आमी म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून, तोंडांत उसारून, वायट धरून आनी बरें हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भगवान सदां संवकार मरयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं, आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. मौनपणी सोमेस्त पिडेस्तां पासत कश्टांत आसल्या भाव भयणी पासत आतां आमी आमची मागणी भेटोवया. मोगाळा बापा, जेजूच्या भोव पवित्र नावाक आमी मान दिता. त्या नावान तुवें आमची सोडवण केल्याय देखून आमी तुका धीन वाचता. ह्या जिवितांत ताची गोडसाण साकून दादोशी जावंक आनी सर्गार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा
ताणे बासयलेली या संतोषाची संपन्न भरती जोडूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागतां. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. साम पावलून रोमागरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. बाबडते वरवीं आमी नितीवंतपण जोडलां आसता. आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ता उदेशी आमी आतां देवा थंय शांतीन जियेता. आमी आतां आसलेल्या कुरपेच्या पावंड्यार आमी पावाशें आमकां वाट वेल्ली जेजू क्रिस्तानच आनी ताचे उदेशी देवा सोवें आमकां वैभव लाभतलो म्हूण बरवसो धर्न उल्हास पावता. तितलेंच न्हय, आमच्या कश्टां आनवरांती आमी संतोश पावता. कित्याक कश्ट आनवरां सोंसणिकायक वाट करतात. सोंसणिकाय आमची तिरासाण पारखूंक पावता आनी तिरासाण आमच्या बरवशाचें मूळ जावंक पावता म्हूण आमी जाणाव. असलो भरवसो आमकां निराशी करिना. कित्याक आपलें देणें म्हूण आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या मुखांत देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी दराळ वतला. देवाचें उतार हें. Kakult kardeva, kakult mujika. Kakult kardeva, kakult mujika. Tujer somya ubarta, bhaktin mujhe dole. Tuja sakra tu maka. दयेन सोम्या पडले. काकुट कर देवा, काकुट मुझीका. दयेन मुझी काकुट कर, सर्वेस्परा देवा. मुझी दिश्ट हांव सदांका तुझे लायता सोम्या. काकुट कर देवा, काकुट मुझीका. नालिसायेन बरल्यावस काकुल तू आमची कर. ग्रेस्तांचे हिंसोणेता आमकां तूं राखून व्हर. काकुट कर देवा, काकुट मुझीका. काकुट कर देवा, काकुट मुझीका. Alleluia,
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्याही सवे असो. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. एक दीस एक खोडकार जेजूसी येवन ताचे मुखार सरपडून अशें पराती लागलो. तुवें कुशी वेल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. जेजूक ताचेर सुरसुरे भोगले. ताणें आपलो हात उबारलो आनी ताका आपडन म्हळें, हांव कुशी व्हरता, नितळ जा. तक्षणच ताचें कोड नपेस जालें आनी तो नितळ जालो. उपरांत जेजून ताका कडक थाके दिवन म्हळें, पळय, हे विशीं कोणाकच सांगिनाका. शीद याजकासासी वचून तुका दाखय. आनी तो नितळ जाल्ले खातीर मोइजेन फर्मायिल्ली काणीक भेटय. ही सोमेसांक एक रुजवात जावं. पूण तो भायर गेल्लोच सगळ्यांतल्यान ही खबर परगट करूंक लागलो की जेजू खंयच्याय शारांत उक्त्यान वचूंक जावंक ना. देखून एकसुऱ्या सुवात्यांनी ताका रावचें पडटालें. तरी चारीय कुशींचो लोक ताचे सरसी येवनूच आसतालो. देवाचें वथर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आयचो विशय कश्टांती संतोश पावता म्हणलो नियाळ करच्या खातीर येदोळूच देवाचें उतर आमी आयकलें. आनी थोडी उतरां पुणी आमकां ती अर्थभरीत जावंक पावल्यांत म्हणल्यांत दुबाव ना. जिवितांत घडिल्लीं घडितां देवाचें उतर समजोवंक आमकां कुमोग करतात. आमी जाणाव प्रस्तुत परिगतेंत ह्या पोस्ट कोविड पिरियड आमी म्हणटा ह्या दिसांनी असल्या परिगतेंत आमकां कुटुंबांनी, समाजेंत आनी सगळो संवसारच भोव कश्टांत आसा. भियाच्या वातावरणांत आसा. काळोखाच्या मोडांनी भरला म्हणलें माध्यमां ह्या हेर दुश्ट संगती आमकां बेश्टयतात. आनी आमी थोडे फावटी ते पातयेता अस्कतकायेक लागून आमचे. आनी आमी भियेता. आनी ह्या परिस्थितींत आज देवस्तुती आमकां कश्टांती संतोश पावजे म्हणून सांगता जाल्यार थोड्यांक भावार्थां दिल्लें अस्कत आसल्यांक या भावार्थ नातल्ल्यांक या थोडे फावटी भावार्थांत आसल्ल्यांनी भोगूंक पुरो, ह्या चड समजणी नातल्ल्यांक भोगूंक पुरो कश्टांत संतोश पावचें कशें. फादराप सांगता जावं पुरो ती थियरी ताका आमच्या कुटुंबाचे कश्ट गुत्तुनात. कश्टांत संतोष पावोंक जायना. कश्टांत रडाचे, कश्टांत कंत भोगची आमकां मात्र गुत्तू म्हणले व्यक्ती आसात. पूण असल्या परिस्थितींत हे एका रितीचे कश्ट असल्या स्थितींत ती देव आमच्या लागीं आतां उलयता. जिवितांतलीं एक दोन गडितां देवाचें उतर बरें करून समजोवच्याक हांव तुमच्या मुखार दवरतां. एका पिरगेजेंत देवस्तुती तरबेती दिवंक गेल्ल्या वेळार मंगळूर देवसिजींत सकाळीं 7:30 वरार मीस उपरांत तरबेती सक्कळी जाताना 1 वर जालें. एक स्त्री 69 वर्सांची प्रायेची म्हज्या लागीं आयली आनी म्हणाली, फादर तुमी आज मिसा वेळार दिल्ली ती कॅटेकिजीस या शिकोवण देवस्तुती विशांत आनी देवाच्या उतरा विशांत
आनी उपरांत विवरून सांगिल्ले जायते संगतींत म्हाका मस्तू म्हज्या जिवितान घडिल्लें तें वय म्हूण भोगलें आनी आज हांव साक्ष दितां तुमी खंय तरी हें सांगयत ती म्हणाली. मस्तू संगती सांगल्यो. एक दोन गजाली तिच्या जिवितान घडिल्ल्यो तिणें म्हज्या लागीं म्हळें, फादर म्हजो पती म्हजीं भुरगीं ल्हान आसतना तूं घट्ट राव आनी संतोश बरीत राव, तुजे अडकळी पयस वेताले म्हणून म्हाका सांगलें. पूण तें देवाचें उतर हांवें आज म्हणशे रितीन घेतलां आनी आश्चर्यां जाल्यान. आदल्या हप्त्यांत म्हाका 2 दिसांत हांव न्हू भलायकी बरी नातिल्ली. म्हजीं भुरगीं शिकोवन सेटल जावन मंगळुरान तीं आसात. हांव एकलीच रावतां म्हज्या घरांत. पूण म्हाका कसलीच भिरांत ना. मस्तू जाणां बेस्तयतात आनी म्हाका 2 दिसांनी मस्तू पिडा आयली. म्हणजे मदें मदें म्हाका पिडा येता, पूण ह्या दिसांनी मस्तू अस्कत काय जाली, तकली गुवळ आयिल्ले बरी जाली, राती न्हीद पडना, हांव मरता म्हूण चिंतलें. मागीर म्हजी भुरगीं म्हणालीं, ना तुका आमी आपूण व्हरूंक येता, 1-4 दीस तुका आस्पत्रांत आमी एडमीट करता. आनी ह्या वेळार तिणें इतलेंच म्हळें, ब्रेस्ताराच्या सांजेर 2 दीस रावा पुता. 2 दिसां उपरांत हांव सांगता आस्पत्राक वसाजे गी नाका गे म्हूण. पयलें म्हज्या जेजू लागीं हांव विचारतां म्हूण तिणें सांगलें खंय. आनी शुक्रारा दीस उपास कर म्हणलें बरें तिणें मागणें केल्लें. शनवारा दिसी देवाचें उतर वाचून मागणें केल्लें. आनी शनवारा दिसा राती 9 वरां जाताना तिका मस्त गटाय मेळ्ळी आनी सकत मेळ्ळी. आनी आयतारा दिसा 7:30 वरार त्या मिसाक आनी तरबेतीक 69 वर्सांची ती व्यक्ती आयिल्ली आनी सुटसुडीत आशिल्ली. मस्त सवालां तिणें विचारिल्लीं आनी ती म्हणाली म्हज्या लागीं, फादर जीव काडचो आत्म्याचो आनी कुडीचो कुर्सार आसल्या जेजून मात्र, जेजूक शिवाय दुसऱ्या कोणायकी अधिकार ना. मस्तू जाणां विचारतात म्हाका, कितले कश्ट येतात तुका, वेतात, पूण तुका बेन दिसनांगी, भियेवचें कोणाक, भियेवचें ताका मात्र. हांवें ताच्या खातीर जियेवचें, कश्ट येवं दी, सूख येवं दी, हांव संतोशान आसा म्हणलें तिणें 2 म्हयन्या पयलें दिल्ली साक्ष ही जावन आसा. कश्टांत ती हांव संतोशान आसा, एकसरपणान ती हांव संतोशान आसा. असलें उतर क्रिस्तांवांचें जाय जय म्हणून ह्या गणिता मुखांत आनी आयच्या वाचपा मुखांत आयच्या संदेशा मुखांत्र आमकां समजता. ताच्या उपरांत पवित्र सभेची चरित्र आमी पळोवंक गेल्यार कश्टांत ती संतोश पावलेले आनी देवाक महिमा हाडलेले जायते व्यक्ती आसात. आमी पवित्र पुस्तकाक गेल्यार थोडे मनीस व्यक्ती जावं पुरो अब्राहम, मोइजे, ताजे उपरांत जोशुआ, ताजे उपरांत आमी पळयता सकडी प्रावादीस म्हूण येत आनी त्या पैकी जोब पात्रियार्क. इतले कश्ट तांकां आयले, कुडीचे कश्ट आयले, आत्म्याचे कश्ट आयले, संवसाराचे कश्ट आयले. हे देवान विंचून काडिल्ले विशेष व्यक्ती आनी प्रवादी आनी सेवक. कुडी आत्म्या समेत सरकार वेचें भाग तिका फावो जालें. कश्टांत ती संतोश आसली. एकच विशेष स्त्री आमची आनी सर्गींची आवय मोरी आमकां देख. सान पावलो ताच्या जिवितान क्रिस्तांवांक दग दिल्लो आनी तोच क्रिस्तांवांक सुवार्ता परगट केल्लो. इतले मार ताणें केल्यात, इतले थारवांनी बुडोवंक तो जाला, उसांबोळत दर्यो जाला, जाल्यार हर एका घडये तो ताजी तृप्ती सांगता. म्हाका संतोश आसा आज, म्हाका जियोवचें म्हळ्यार क्रिस्त, मरचें म्हळ्यार वाचचें म्हळ्यार फायदो, सोमी म्हजो सोडवणदार, हांव संतोशान आसा म्हूण तो उद्गारता. जेजूचे आपोस्तल जावं 12 धर्मदूत आमी जाणाव, विशेष करून पेद्रू, हर एका घडये तो सांगता कश्टांच्या वेळार देवाक महिमा दिया आनी संतोष पावा म्हणून. अशें पवित्र पुस्तकांत आमकां व्यक्ती आसात आनी सगळ्यांच्यानी श्रेश्ठ जावन आसा. तांकां धाडुल्लो आनी आमचो सोडवणदार कुर्सार मेल्लो जेजू. हर एक दीस तो तृप्ती आसा. ताच्या उपरांत सुवार्थेची जिणी जियेल्ले सांत भक्त. धाकल्याक आमी पळयता जायते सांत भक्त पवित्र पुस्तकांत. सांत स्तेफान जेजू खातीर मारतीर तो मेलो, पूण संतोशान मेलो.
पुरपुरोन मरोंक ना. आमी मान करचे थोडे सांत आसात. सांत लॉरेस आमी थंयसर वेता. तो कश्टामध्ये संतोष पावलो आणि देवाक महिमा दिवंक लागलो, अर्गां दिवंक लागलो. पळया, सांत सेबेस्तियाव, सांत अल्फोन्सा, मस्त जाण आसात. मादर तेरेजा, हर एका कश्टामध्ये संतोषान आशिल्ली, देवाक ताणें महिमा दिल्ली. आज तांकां सांता भक्तांचो मुकुट फावो जाला. आता प्रस्तुत परिगतेंत दोन वर्गाचे व्यक्ती आसात. पयले वर्गाचे ते म्हाका कश्ट नाकात म्हणले. ह्या दिसांनी मस्त जाण आसात. भुरग्यां मदें आनी युवा जाणां मदेंय हांव भारतान काम करतना मस्त भुरगीं आमची आनी युवा जाणां आनी मंगळूरची भुरगीं मस्त. कश्ट नाकात, म्हाका कश्ट नाकात. सुखान जावचें खंयचें जाय तें आशेतात. बरें सुखू आनी सदांय लायफ इज बड ऑफ रोज अस म्हणटात न्ही. सदांय गुलोबुत्त जायचे, सदांय हॅपी बर्थडे जायचे म्हणले व्यक्ती आसात. आनी तसले व्यक्ती इल्लेशे कश्ट येताना, जावं पुरो इल्लो पावस आयलो, इल्लो गडगड आयलो, इल्लोसो पुरपुरले, दुर्साले, कोलो गडगड गी म्हूण येत्त गडगडले, असले व्यक्ती आसात. पुरपुरले, दुर्साले, मागणेय ना, कितेंच ना. आनी एक वर्गाचे व्यक्ती आसात. कष्टामध्ये मौन सांबाळचे, सोंसणीकाय सांबाळचे. तांच्या तोंडार हांसोस. हांव एक कुटाम जाणा, घोव आनी बायल. ती बायल मागण्याची व्यक्ती. एक दीस इतले कश्ट आहात की ती संतोष आनंद आसा, हांसून उलयता, कांयच जायनातले बरीत उलयता. तशें जाल्यार त्या मागण्याचें बोळ. सोंसणीकाय सांबाळचे, प्लेझंट नेचर आसचे, पुरा कामां समाधानान करचे, देवाचेर विश्वास दवरचे. एक सवाल आयची देवस्तुती विचारता, हांव आनी तुमी खंयच्या वर्गांत आसां? पयल्या की दुसऱ्या? पयल्यांत आसल्या जाल्यार वय म्हणून सोमयाक सांगया, सोमया म्हाका तूं बदली. दुसऱ्या वर्गांत आसां जाल्यार आनीक म्हजो भावार्थ घट कर म्हणून मागया. दुसऱ्यांक बोट जोगचें नाका. पळय, आतां घरा वचून हाडले, आज तूं कात्त सांगिल्लें म्हणा नाका, तुका आनी आमकां सांगचें सोमयान. आज उलयतना सोमी म्हाका सांगता. ही एक सवय आसल्यार ह्या येवकारिस्ता समर्पण दिया. तिसरें, कश्ट म्हळ्यार कितें तें कसलें. दोन रितीचे कश्ट आमकां आसात. एक जावन आसा फिजिकल आनी एक स्पिरिच्युअल. लौकीक रितीचे कश्ट आनी आत्म्याचे कश्ट. लौकीक रितीचे कश्ट जावन आसात आमची दुबळीकाई, पिडा, दूख, संवसारीक संगतींत हांव नेवचे. स्पिरिच्युअल आत्मीक संगतीचे म्हण जावन आसात असमाधानाचें जिवोवचें, मोगूच मेळनासतना कस्तोवचे व्यक्ती. आनी भावार्थ घट आसल्यार तो उसारूंक कस जावचे, अडकळी आसचे व्यक्ती. बरवसो निवुल्ले, डल्ल जाल्ले आत्म्यान बोळनातले व्यक्ती. हे आत्म्याचे कश्ट. इजाया 55:1 आमकां सांगता, तुमकां भूक लागल्या, तुमकां तान लागल्या, आत्मीक रितीन तुमी कश्टातात, देखून म्हजे सरशी येया म्हूण सोमयान आपयल्या. कित्या खातीर हे कश्ट? वाय वी सफर, रिजन्स फॉर सफरींग. पवित्र पुस्तक समा वाचल्यार आनी नियाळ केल्यार, पवित्र सभेचे संत आनी बापायांची जिणी आमी नियाळ केल्यार आनी ध्यान केल्यार सक्रामेंता मुखार हें आमकां समजता. देखून थोडीं कारणां हांव तुमच्या मुखार दवरतां. पयलें, पडलोलो संवसार, फॉलन वर्ल्ड. दुसरें, पाताक, सिन. तिसरें, भावार्थाची परीक्षा, टेस्ट ऑफ फेथ. चवथें, तिदवणी, करेक्शन्स. आनी पांचवें जावन आसा दगदवणी, पर्सिक्युशन. ही 5 कारणां मुखांतर आमकां कश्ट येतात. देखून कशें आमी समजोवचें? पयलें, पडलोलो संवसार. आदाव आनी येवे मुखांतर देवाचे उपादेश मोडून पातकां वरवीं हो पडलो संवसार देवान वयर हाडूंक जायतें साधन करून आपल्या एकल्याच पुताक आमचे खातीर ताणें धाडलो. देखून हाचे वरवीं कश्ट आयले. मनीस देवाक अविधेय जाताना कश्ट येतातच. देवाक विधेय जाल्ल्या वेळार कश्ट आसल्यार ते कश्ट म्हूण कळनात, भागार ते सोसूंक देव बोळ दिता. केदाळा देवाची आज्ञा, 10 उपादेश, देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग आमी करिनासतना आसतावंगी त्या दाळा कश्ट येतात. दुसरें, पाताक केल्ल्या वेळार कश्ट येतात.
आमकां जायते कडेन वाचूंक मेळटा. गाणान पुस्तक नंबर्स 16:1-38, जोशुआच्या पुस्तकान 7వ अध्याय 1-26, धर्मदूताची कृत्यां 5వ अध्याय 1-11 वळ, जेरेमिया प्रवादीचो ग्रंथ 2रो अध्याय 19 वळ आमकां सांगता. मुख्य अंश हांगासर सांगता, पातका वरवीं मरण आयलें, पातका वरवीं कश्ट आयले. देखून सगळो नवो सल्लो आनी पोरनो सल्लो आमकां सांगता की देव थोडे फावटी मनशाक कश्ट येवच्या बरी करता. कित्याक म्हळ्यार ताणें ताचें पाताक वळखून फाटीं येजय. दाखल्याक कोरोना आयिल्ले बरी, एक कोरोना एका रितीचे कश्ट. उद्देश देवाचो तो बरो आसलो, पाड न्ही आमकां पाड, पूण देवाक बरो आसलो. एकच पाड जाल्लो जाल्यार एकच कडेन येतें, सगळ्या संवसारार एकच फावटी आयलें जाल्यार देवान सगळी मनशांक ताच्या लागीं येवंक एक अवकाश करून दिल्लो. पातकी जिणी बदला, बरी खबर सत्मना म्हणूंक. पूण हे एक कारण मात्र. पूण जुवांव सवांजेल 9वे अध्याय 1-7 वळ आमकां सांगता, इट्स फॉर गॉड्स ग्लोरी. कश्ट येवचे आमच्या पातका वरवीं जावंक पुरो, पूण जिणी बदलून देवाक महिमा हाडूंक की हे कश्ट आमकां येतात म्हणून आमकां सांगलां. उपरांत मुखलो अंश भावार्थाची परीक्षा, द टेस्ट ऑफ फेथ, प्युरिफिकेशन ऑफ आवर सोल. आमच्या आत्म्याची नितळाय जावच्या खातीर जायते गडे आमकां तिमोथीच्या पत्रांत, पेद्रूच्या पत्रांत, जाकोबाच्या पत्रांत ह्या विशयान वाचूंक मेळटा. पूण पेद्रूचें पयलें पद 5व अध्याय 4 आनी 5व अध्याय आमकां सांगता, हे कश्ट तुमच्या काळार येवचे भिये नाकात. ह्या दिसांनी मस्त जाण बेश्टयतात, कोरोना बेश्टयतात आनी सरकार बेश्टयता, राजकीय मुखेली बेश्टयतात, कुटुंबाचे भाव भयणी बेश्टयतात, मस्त जाणां बेश्टयतात. पूण भावार्थांत आसल्यांनी भियो नजो म्हणटा पेद्रू. हे कश्ट तात्कालीक, सोमी कोण म्हणलें समजोंक आनी सोमिया सांगाता तिरासाण सांबाळून शाश्वत रावंक येवच्या कश्टांक केदींकच भियेनाये. हे थोड्या काळाचे. केदाळा म्हणसर तुमी सोंसणिकायेन रावतात, भावार्थान तीर रावतात, हे कश्ट 5 दिसांनी मायाक जातात, तुमकां सोमी तो परत पळोवंक मेळटलो म्हूण पेद्रू सांगता. सो देखून कश्ट आयिल्ल्या वेळार एक उडास आमी दवरया. एकलो व्यक्ती म्हणालो ताच्या कुटुंबाच्या सांद्याक पिडा आयिल्ल्या वेळार आमी हे कश्ट खाण घेता, ही आमच्या भावार्थाची परीक्षा, आमी भियेना. तसलें उतर आमचें जावंक जाय. मुखलो अंश कश्ट येवचे आमकां तिदवणी दिवंक. विशेष करून हेब्रेवांक बरयलें पत्र 12व अध्याय 7-13 वळ आमकां सांगता. ह्या सगळ्यां तुमी वाचा. थंयसर एक बापूय जर तर सदांच आपल्या भुरग्यांक, आवय भुरग्यांक गोडस दिता जाल्यार तें भुरगें पाड जाता. जल्मांत कोंडाटो करून वाडयल्लीं भुरगीं हायस्कुला येताना पाड जातात आनी PUCक येताना आनीकय पाड जातात. पुरो अण्णस दिलां, ताका कांय कश्ट म्हणलें दाखोवनान. 100 रुपये दितानाय कसले 100 रुपये कित्या खातीर दिल्ले म्हणनी, कितल्या कश्टांनी म्हणनी सांगोनातलीं भुरगीं तीं बरीं जायनात. एक बापूय आपल्या पुताक, ह्या भुरग्यांक तिदवणी दिना जाल्यार तो वाडावळ पळयना, बगार तो कुटुंब नाश करता म्हणून हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांत स्पश्ट सांगलां. देखून एक आवय बापूय भुरग्याक ती कोडूय दितात, ती दोणीय दितात, गोडय दितात, बरें दितात जाल्यार कश्ट कशें सोंसचें म्हणलें तांकां मानसीक रितीर, भावार्थी रितीर धैर्य मेळटा म्हणून सांगलां. सो द सफरिंग्स आर देर for us to correct the mistakes. आमी कितें सगळी ल्हानतावन याजक जावं दी, धार्मीक जावं दी, प्रायवंत जावं दी, बिस्प जावं दी, पास सायज जावं दी, आमी सगळी आसकत. आमकां करेक्शन मेळाचें जाल्यार कश्ट जायजेच. कश्ट नातल्यार आमी सूख तिदवणी करिना. मुखलो अंश जावन आसा दगदवणी. ही जावन आसा सोमया खातीर येवची दगदवणी. देखून माथेवाच्या वांजेलांत स्पश्ट सोमयान सांगलां 5व्या अध्यायांत 12व्या त्या वळीन, निमाण्या वळींत तो सांगता, मुजे पासत सोमया पासत तुमी मागणें करतना, सेवा करतना, सुवार्थ परगट करतना, वाड्यान सेवा दितना, कोयारांत आसतना, संघटनांत आसतना, इस्कॉलांत आसतना जर मुज्या खातीर तुमकां दगदवणी बगूंक मेळटा जाल्यार भियेनाकात. तुमी बागी, सरकार तुमकां विशेष प्रतिफळ राखून आसा. विश्वासी रावा म्हूण सोमी सांगता.
देखून हेय आमकां मस्तगडे वाचूंक मेळटा. भावांनो भयणीनो, ह्या दिशेन आयची वाचपां आमी आयकताना हेंच आमकां आयकूंक मेळ्ळें. पयल्या वाचपांत आमकां समजलें संतोष कसो आपणावचो गी म्हणून. सांग पावल थंयसर आमकां स्पश्ट सांगता, कश्ट अनुभव केल्लो व्यक्ती जेजू कसो अनुभव करता ताचे थंय बरोसो जिवाळ जाता. कश्ट अनुभव केल्लो या अनवरां अनुभव केल्ली व्यक्ती ताचे थंय सोंसणीकाय येता. सोंसणीकाय पेंटेंत या मॉलांत आंगडींत मेळना. केदाळा कश्ट अनुभव करताय आनी तूं मोगान पवित्रत्म्याच्या बळान सोंसताय, तुजी सोंसणीकाय दोडती जाता. पेशन्स डेव्हलप. धाकल्याक आमच्या थोड्या दादल्यांगडे आनी स्त्रियांगडे इसारा रांदपाक उडोवन रांदतेल्यांगडे तांकां कठीण राग येवचो, पूण बऱ्या रांदप्यांक राग येवंकूच येना. मस्त रांदतात ते, पुरासाण जालें की ना संतोशान आसतात. देखून ती सोंसणीकाय आयदनां धुताना पळय, आयदनां बोडयतात, थोडे बोडे नासतना धुतात, थोडे आवाज करून धुतात. थंयसर आमी समजून घेवचें, सोंसणीकाय आसलो व्यक्ती ताका अनुभव जाला बडयल्यार म्हजें आयदनां तूं पुट्टा म्हणून. देखून तो बडयना. कोणा कडेन आयदनां चड आतां ती बडयतात, ते पुट्टा. देखून उडास दवरा. तशेंच किडनी पेशंट्स आसात, डायलिसीस करतना तांकां ती संवय जाल्या, कांय समस्या नात, हें सदांचें म्हणटात. सोंसणीकाय पळया, डायबिटीस आसल्ल्यांकडे इसारा तांकां सदांचें जालां. सोंसणीकाय ही सोंसणीकाय कश्ट आयल्या वेळार मात्र येवची म्हणटा सांग पावल. आनी सोंसणीकाय आसल्या व्यक्ती थंय दृढ तिरासण आसता, ताका बेंत दिसना. म्हणजे सोंसणीकाय आसा, कसली सिच्युएशनी मॅनेज करियेत. कसलें व्हडलें कुटाम, कितलें व्हडलें, थोडे पटी सांगतात ताका बारीक कश्ट बदलूंचे. हांवें म्हणचें कश्ट तुका सोमयाक आनी म्हाका न्ही म्हणचें. सोंसणीकाय आसल्या मनशाक बेंत दिसना, कित्याक सोमी ताच्या सांगाता काम करता. आनी सोंसणीकाय आसलो मनीस तिरासणेन रावता. तिरासण आसल्या मनशा थंय मात्र मूळ बरवशाचें उदेता. फाउंडेशन ऑफ होप is built or created only one who has firmness in faith. तिरासण असल्या थंय आनी कोणा थंय बरवसो आसा ताचे थंय मात्र संतोष आसा. बरवसो नातल्या व्यक्ती थंय संतोष ना. सुवार्ताय तेंत सांगता, कोडकार कोडाची पिडा दवरल्या मनशाक समाजांत भायर दवरतले आनी इतले कश्टगी आत्म्याचे कुडीचे मोतीचे थंयसर आसतले. देखून तो जेजू सरशी आयलो आनी जेजूक बिरमत दिसली. पळया, तो जेजू सरशी आयलो, जेजूक बिरमत दिसली, तो गुण जालो, तो नितळ जालो. उपरांत याजका लागीं वचून बलिदान भेटोवंक ताणें सांगलें. पूण ताणें याजका लागीं गेलो आनी सुवार्ताय परगट केली. आनी थंयसर कितें जालें, कितें सांग पावलान सांगिल्लें, सोंसणीकाय थंयसर आयली, सुवार्ता प्रसार जाली, बरवसो थंयसर उदेलो, त्या मनशा थंय तिरासण आयली, दैरान तो गेलो आनी सुवार्ता मिसांवाचें काम ताणें केलें. तर इतले संगती नियाळ्या उपरांत आज हे मीस भेटन जाल्या उपरांत वचून येयात, क्रिस्ताच्या मोगान सुवार्ता परगट करूंक वो संदेश जियोवंक धाडटा म्हणटा आसतना आमी कितें करूंक जाय. फकत येवन त्या सांवांगालन नोवेन केल्यार आखेर जायना. त्या सांवांगालनी मेळाजे जाल्यार, मीस देवाक मानवाजे जाल्यार घरा वचून आमी मीस आज आयकलें देवाचें उतर जियोवन भेटोवंक जाय म्हणून सोमी आनी देवस्तुती पवित्र सभेची दोतोर आमकां सांगता. भावांनो भयणीनो, तीनच संदेश देव आमकां दिता. पयलो संदेश जावन आसा इमिटेट क्रायस्ट. क्रिस्ता जेजूच्या मेटांनी चला, ताका अनुकरण करा. म्हळ्यार भावार्थाची जिणी, कुटुंबाची जिणी गट जावंक जाय. देखून कुर्साची जिणी आमची जावंक जाय. मस्त जाणां ह्या दिसांनी हांव पळयता कुर्सार पुनर्जीवन क्रिस्ताक दवरून घरा दवरतात, ते रॉंग. कुर्सार जेजू पुनर्जीवंत जावंक ना. म्हळ्यार कश्ट नाकात म्हणणार. जेजू पुनर्जीवन जाल्लो पोंडातावन. कुर्सार क्रुसिफिक्साची थीम आज आसूंक जाय. देखून खंय आसल्यार ती बदलिया. कित्याक म्हळ्यार कश्ट आयल्या वेळार कुर्साक पळय, त्या वेळार तुजे कश्ट उणें जातात आनी धैर्य मेळटा. पुनर्जीवनपण तुका उपरांत मेळटा. तें जावन आसा येवकारिस्ताचें बलिदान. एक्सेप्ट द क्रॉस. असले कश्ट आसा तशे स्वीकार करन, देवाक समर्पण दी, कुर्सा मुखार दिंबी मार आनी समर्पण कर. सकाळी दनपारां सांजेर समर्पण कर आनी देवाक अर्गां दी. कश्टा वेळार देवाक अर्गां दिवंक विसार नाका. बदलाक अशें दुसरें, कश्टा वेळी सावालां घाली नाका.
दैत्यपटी आमची मागणी आसात. सोमिया म्हजी गांठ तूं गुण कर. बरें मागणें पाडणी. ताच्या बदलाक बापा तुजी कुशी वय जाल्यार ही गांठ दूख गुण कर, ना जाल्यार दूख सोसूंक बोळ दी, बऱ्या धाकट्या मुखांत वकात दी म्हूण आमी मागाची. तुजी कुशी वय जाल्यार त्या धाडा आमी सुवार्थेची जिणी जियेतांव. आर्थर आशे म्हणलो एकलो विंबल्डन खेळगडी 1975 ताका विंबल्डन चॅम्पियनशीप मेळ्ळें. देखून ताणें ताजे जिवितांत मागणें केल्लें, देवाकार गांदिल्ली म्हूण तो सांगता. विंबल्डन चॅम्पियनांत विन जाताना ताका एक रक्ताची पिडा आयली. ह्या वेळार एकल्यान ताका विचारलें, खंय आसा तुजो देव? तुका कित्याक चॅम्पियनशीप मेळटाना ही पिडा दिली? त्या दाळा ताणें कागद बरोवन म्हळें, भावा 50 मिलियन भुरगीं विंबल्डन टेनिस प्ले करूंक भायर येतात, ग्राउंडाक देंवतात. तांतूं 5 मिलियन मात्र टेनिस खेळटात. तांतूय 85,000 मात्र प्रोफेशनल जातात. तांतूं 50,000 जनरली सर्कलांत विंचून येतात. 5,000 तरबेती मेळटा आनी 50 जण मात्र विंबल्डनाक येतात. 4 जण सेमीफायनलाक येतात, 2 जण फायनलांत येतात. त्या 2 जाणां पैकी हांव एकलो म्हणालो आर्थर आशे. When I was holding cup, I never asked why me, and today in pain I should not be asking God why me. म्हाका बरेंपण दिल्ल्या वेळार, एवॉर्ड दिल्ल्या वेळार म्हाका मात्र कित्याक विसलय म्हूण हांवें विचारूंक ना देवाक. पूण आतां कश्ट येताना म्हाका मात्र कित्याक हांवें म्हणा जाय? हांव म्हणना म्हणून ताणें बरीं कामां करन तो देवा दिन जाल्लो 49 वर्सां प्रायर. देखून तो मागीर म्हणटा, हॅपीनेस कीप यू स्वीट, संतोष तुका गोडशें करून दवरता. ट्रायल्स कीप यू स्ट्रॉंग, येवची अनवरां तुका घट्ट करतात. सोरोस कीप यू ह्युमन, तुज्या ते येवचे सर कश्ट तुका मनशापणाचे व्यक्ती करतात. फेलियर्स कीप यू हंबल, तूं कितलेपणी पडताय तितलेपणी खालतो जाताय. सक्सेस कीप यू ग्लोविंग, केदाळा तूं विन जाताय, प्रतिफळ दिताय, तुका प्रकाश बरीत जाताय. पूण भावार्थ आनी तुजे मनशापणाचे नैतीक बरे गुण मात्र तुका मुखार वचोंक शकतात आनी कुमोक करतात. देखून आमकां कश्टा वेळार जाय भावार्थ आनी क्रिस्ती मौल्यांनी बरिल्ली, या ह्युमन व्हॅल्यूज म्हणटा मौल्यांनी बरिल्ली आमची जिणी. आनी निमाणे कश्ट उणें करियेत की कंडी जावन ते उणें करियेत. ह्या कुटुंबाच्या वर्सा कश्ट उणें करूंक आमकां सुमी उलो दिता. गोवान बायलेचे, बायलेन गोवाचे आनी गोव बायलेन भुरग्यांचे कश्ट आनी कुटुंबान शेजाऱ्याचे कश्ट उणें करियेत. एक बांक उकलेजे जाल्यार एकल्यानी उखलियेत, दोगांनी उखलियेत, 5 जाणांनी उखलियेत. खंयचें चड सुलाभ? 5 जाणांनी उखलचें की एकल्यान उखलचें? 5 जाणांनी. त्या दाळा वजें उणें जाता. देखून ह्या दिसांनी मोबायल वर्ल्ड जाल्ल्यान सक्कडी तांच्या संवसारांत आपूण आपणाक देव समेस्तांक म्हणल्या संवसारांत संबंध ना. देखून आमी सांगता ये जय आमची मोबायलां ताज्या फाटल्यान करसूसो वेळ उणो करन. सांगाता जेवचें, सांगाता कुमोक करची. गोव रांदता जाल्यार या बायल रांदता जाल्यार गोवान इल्लें घरचें काम करचें, या रांदपाक कुमोक करची. आस्पात्रांत कोणी रावोंक ना जाल्यार वाड्याचें म्हणचें हांवूय तयार आसा रावोंक. 30 दीस जाल्यार 30 जाणांनी तयार रावचें. भुरग्याक शिकोवंक कुमोक करचें जाल्यार आनी 4 जाणांनी कुमोक करची. फीस बांदूंक एकल्या कडेन पयशे ना जाल्यार 10 जाणांनी मुखार येवचें आनी एकल्या शिकाप दिवचें. कश्ट आमकां उणें करूंक सोमयान पवी स्नानांत ह्या येवकारिस्तांत आमकां आनी एक शीस जावन क्रिस्त जावन विसल्यात. वी आर एक्सटेंडेड हँड्स ऑफ क्रायस्ट. फकत बिसायबू, सीओडीपी, वायट हाऊस आनी ओते असली थोडी आश्रमां मात्र न्ही. एवरी फॅमिली, एवरी बॅप्टायज्ड क्रिश्चन, हरी एक कुटामो, हरी एक पविस्तान घेतलो व्यक्ती
तो कष्टान जेजूक अनुभव कर महिमा दिवन आनी एकल्याचे कष्ट उणे करूंक सोमी ह्या मिसा वेळार आमकां धाडटा म्हणून घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमच्या पासो समर्पूंची घेयात आनी पियेयात हे म्हजे रगत तुमचे अस्कत काय उणे करन भावार्थान घट करचे आनी पवित्र आत्मो बसोवचें जावन आसा आनी असलें समाधान दिवन आमकां सोमी धाडटा आसतना आस्तावन एक निर्धार करया सोमिया कष्टांत हांव संतोष पावता सांगाता म्हणया सोमिया कष्टांत हांव संतोष पावता सोमिया म्हणा कष्टांत संतोष पावोंक भावार्थान थीर रावोंक तुका महिमान दिवंक म्हाका तूं फावो कर आमेन. म्हज्या भावांनो आनी भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान आनी मागणें सर पदवेदारा देवा बापाक मानवून दी म्हूण तुमी मागात. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हूण ताणेंच उधार मोगान आमकां बसयलां तर ताच्या नांवान आमी भेटयता ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हूण आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा सर खाडी आनी सरतय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळे रचलाय पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमकां तारक करून तुवें ताका पाठयलोय पवित्र आत्म्या वरवीं आंवकार मरयेचे उदरी ताणें कूड घेतली तो मनीस जालो आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कश्ट मरण सोंसले आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जिवानपण उगडापें केलें अशें ताणें तुजी खुशी पाळली एक पवित्र परजा
तुका जोडून घेतली. देखून देवदूता आनी समेस्त भक्तां सांगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन संतोषान आमी निरंतरी गायतां. बापा करोस तूं पवित्र, तो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजो क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी ताणें म्हळें, हो तुमी सोमेस्त खेळात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पोवची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी ताणें म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत ते वारवतले, हे म्हज्या उगडासाक करात. बावडतस गुट परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता, तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगटता. तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सडवणाची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केला, आनी देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे अजखे वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भाव मनीशी काकूत कर. तांकां तुजे इश्ट गतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजें परजळी मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. हांव करमरिये देवाच्या माये सांगती सांजेचो सोपती भाग्यवन दंदता आनी सरकाळीन तुका मानवल्ल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सस्तांच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजे महिमा गांव आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या समेया वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत
सर पदवेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सोमयान आमकां शिकयल्ले मागणे आमी म्हणटाना आमच्या कुटुंबांतल्या हर एका पिडेस्तांक कश्टातल्यांक आमी सोमयाक समर्पण दिवन तांच्या बसत मागोवन हे मागणे सांगाता म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलें तूं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गीचें बाग आनी आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर पातकांतले सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणय तुमकां हांव शांती दवरतां, म्हजी शांती हांव तुमकां दितां. आज आमच्या पातकांचेर न्हय या तुझ्या पवित्र सभेच्या या लोकांच्या भावार्थाचेर तुझी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुझ्या कुशा प्रमाणे तांकां तूं शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुझी येताय आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससना. सोमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक संतोषान शांती दिया. पळया आमचे कष्ट ताजेर स्वीकार करून कुर्सार मरोन कष्टांक जैत दिल्लो आनी संतोष बरीत आसून आमकां संतोष बरीत केल्लो जेजू आमच्या काळजांत येता. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यांत आमी सुभागी. ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಯಾರಾದರೂ ಕ್ರೈಸ್ತೇತರ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿನಂತಿ. ನಾವೀಗ ವಿತರಿಸುವ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದವು ಕಥೋಲಿಕ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಕೇವಲ ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೀಸಲಾಗಿದೆ. ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಭಕ್ತಿಭಾವದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇವೆ. Santos berla kalsa Jesu tu yetai mun Durbalya vidara Rastu kertai mun Tu yevegiye unyaru patye Asadu karakun
संतोषाची गाना सदा काल हरसिता तुका आराधना तू वेगळी गोपा तुझ्या घे रावता तुझ्या ध्याना प्रार्थुया. मोगाळा बापा, तुझ्या पुताच्या नावाक मान दिवन सगळ्यांनी दिंबी मोडची म्हूण तुवें येवजिले. ह्या तुझ्या मोगाच्या येवजणे पासत व दिनवासने सो यज्ञ संभ्रमन जेजूच्या नावान आटपलेली तुझी सोडवण सगळ्या मनशांक पावय म्हूण आमी मागताव. जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारान जियोंक आमकां फावो कर आनी मरतना तेंच नांव विश्वासान उसारून सरगार तुका सासनाक वाकणून आमकां पावय म्हूण आमी मागताव. त्याच तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. दयकन बसात. आज नोवेनाचो 8वो दीस. आमी नियाळचो विशय जावन आसा कश्टांती संतोष पावता आनी सौरपिडेस्तां खातीर मागचो हो दीस. आयचे हे मिसाचे बलिदान भेटयलां प्रधान याजक जावन मनादेक बाप विजय मचादो प्रस्तुत मंगळ ज्योतींत ताजी सेवा ते दिवन आसात. हांगासर येवन मिसाचे बलिदान भेटोवन आनी तशेंच भोव अर्थाभरीत रितीन कश्टांत देवाचे तोंड पळोवचें आनी देवाक सोदून येवचे विशयान ताणें बऱ्या रितीन एक आमकां शिकवण दिल्या. हांगासर येवन मीस पेटोवन आम्हा सर्वांक आशिर्वाद करच्या बाप विजय मचादो जेजू बळकाचे विस्तार आशिर्वादा तुमचे वयर आनी तशेंच तुमच्या सर्व वावरांत आमी मागता. देव बरें करूं. फादर विजय. सहा बेटवणी केले आसाक फादर ग्रेगरी, फादर रुडॉल्फ, फादर लॅन्स लुईस, फादर जॉन मोरस, विगार नारंपाडी आनी फादर चार्ल्स. तुमकां सर्वांक देव बरें करूं. तशेंच आयच्या ह्या मिसाक बऱ्या गायनाद्वारी आम्हा सर्वांक मिसांत बऱ्या रितीन पात्र घेवंक आनी बलिदान भेटोवंक कुमो केला. सान फ्रांसीस झेवियराचे फिरगस बिजय कोयराच्या सौर संद्यांक देव बरें करूं. थँक्यू. फाल्यांचो दीस आमच्या नोवेनाचो निमाणो दीस, 9वो दीस आनी ह्या दिसा प्रत्येक जावन सर्व धर्मिकां खातीर आनी सर्व याजकां खातीर मागचो दीस. आम्हा सर्वांक जल्मातावन आमच्या जिविताच्या आख्रेच्या परिणाम म्हणसर आमकां गरज आसा याजकांची, धर्मिकांची. सगळे वर्साभर आमी तांचे विशयान भारी बरें उलयता पूण एक दीस पुणे वर्सांत सर्व याजकां खातीर आनी धर्मिकां खातीर आमी मागोया. फाल्यांचो दीस सर्व याजकां खातीर आनी रिलिजियस भाव आनी भयण्यां खातीर मागचो दीस. आमकां तुमची मागण्याची गरज आसा आनी तुमची मागणी आमी मागता. तर त्या देखून फाल्यांची सर्व मिसा वेळार तुमी आमच्या खातीर मागचें. सर्व याजकां पासत आनी सर्व धर्मिकां पासत. तशेंच ही आमच्या देव मंदिरांत येवन आमी मार्चाच्या 7 तारखेर इस्रायलाचें एक पवित्र पयण आमी प्रारंभ करता.
जर तर तुमच्यामध्ये कोणी इस्रायलाक वचोंक आशेता तर आनी जेजू चल्ल्या त्या वाटेंत समकोंक आशेता तर मार्चाची 7 तारखे सावन 17 तारखे पर्यंत आमी जॉर्डन इस्रायल इजिप्टांत आमी आसतले कोणाकी मौन आसा तर तुमी सडीत विवराक आमच्या ऑफिसाक तुमी मेळचे तुमकां सर्वांक बरी सांज मागता आनी जेजू बाळकाचे मिसनार आशिर्वादा सर उबी रावया सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आणि सर पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्रत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं वसुनयात क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान प्रगट करूंक तुमकां धाडटा प्रागच्या बळका जेजूचे नवेन मनशांच्या भुरग्यां सांगता रावूं सो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी जेजू मनशांचो इश्ट जावन जियेलो सर थरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो पिडा गुण करून दैवीक वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत हांव मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता प्रागसो जेजू बाळोक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय कितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां सगळ्या मिसा वेळार आमी मागलें तरी परत्यान आमच्या पिडेस्त भाव भयणी खातीर मागया चड करून जीं हांतुळणार आसात बरवोसो जिणें नांच म्हणल्या बरी आसात तांचे खातीर जीं कोण आंतरीक विविध नमुन्यांच्या पिड्यांनी आसात जाल्यार भायर संवसाराक दाखोवंक तांकां लज दिसता जीं कोण हेरांच्या दगदवणेक लागून खसता ते आसात जावं पुरो हेरांची तीख उतरां काळजाक तोपची उतरां ह्या तांकां आसरो दिवचो तांणी सोडला निराकारसिलां कश्ट पिडा वळवळे सकटांक आसात एका ना एका नमुन्याचे ह्या सर्वां खातीर मागया मागया हे भगेवंत जेजू बाळका तुजी सर पदवी अजा पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसावंक दिवंक उखल्लोलो आसता तुका पतयेनेन उलो मारतल्या सकटांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी भर आमेन आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं नमान बरी एक रुपये बरल्ले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू आनी देवाचो पूत मनीस जालो नमान बरी एक रुपये बरल्ले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू आनी देवाचो पूत मनीस जालो नमान बरी एक रुपये बरले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू आनी देवाचो पूत मनीस जालो आमची तकली मात भागोवची महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रोत्म्या जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रोत्म्या जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रोत्म्या जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे हे अजापांच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर एका कुळतीची दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखासर पडून आमी मागता तुजे इतले बिरमोतेन बरोल्ले मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकारसूं दी आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी काड आमच्या वयले सर कश्ट आनी निरासपण तुजी कुमोख आनी बुजावन आमकां धाड बापा आनी पवित्रोत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वदा आमेन एक घडी भर जेजू बाळकान आमकां फावो केल्ल्या सर उपकारां खातीर ताका अर्गां दिवया चड करून आयच्या शर्मावार आमी आयकल्ल्या बरी आमकां देवान सोंसणीकाय दिल्या
ह्या सोसणीकाये खातीर देवाक अर्गां दिवया. आणखी आमची भाऊ भयणी जावं पुरो आमच्या वळखीची आमची जतन घेतात, पिडेस्तांक आदार दितात, तांचे खातीर मागया, तांचे खातीर देवाक अर्गां दिवया. मागया. ए भो उदार बाळोक जेजू, तुजे मुखार आमी सरपडता. तुवें आमकां दये केल्ल्या ह्या देवाडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमी तुजी सगळी पातयेनी तुजेर आमी दवरता. तुज्या अजापांच्या इमाजी मारिफात तुजी भक्त सगळ्यान विस्तारून दी. सर लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत जोडून दी. स्तुती आनी महिमा जावं बाळका जेजू. आमेन. निमाणे बेसांव घेवच्या पयलीं एक ल्हान मागणें सगळ्या आमच्या पिडेस्त भाव भयणींचेर. सर्वेस्परा बापा, अगणित काकुळदार आनी दयाळ तूं. तुज्या वर्त्या मोगाची निशाणी जावन आसच्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान सर्गींच्या राजाची बरी खबर परगट केली आनी पिडे आणवर आनी वळवळतेल्यांक परिहार दिलो. ह्या तुज्या उपकारांची प्रत्युपकारी जिणी ह्या पिडेस्त भाव भयणीन थंय मुखासून वचों दी. तुजेर तांकां आसा तो भावार्थ तांचे थंय खडपा बरी थीर जावं दी. होचो भावार्थ जावं दी तांकां आपल्या पिडेशिडेंतली बाचावी. तुज्या अपरिमीत दयेक लालेवच्या आमच्या सगळ्या पिडेस्त भाव भयणींचेर तुजे आशिर्वाद घाल आनी तुजी जाप जावं दी तांकां भलायकेचे देणे. दी तांकां तुजो आदार, संगी बरी भलायकी आनी कश्टान सोसणीकाय. ह्या वरवीं दिनेच्या हर एक घडये तांणी तुजो उपकार बावडून जियेशें तांकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. निमाणे आशिर्वादा खातीर तकली बागोवया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे रावूं आनी तुमचे संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावूं आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावूं आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावूं आनी तुमकां राखूं. तुमचे वयर तो रावूं आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सवे जी येता आनी रास करता सासनाच्या सासना. चेरां सांगता घालूंक इल्लोसो आदार दिया. Jesu